नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मायनिंग लिजाचे रिन्यूअल आणि ट्रान्सफराक रजिस्ट्रेशन फी सरकारान देंवयली 95%, 100% वेल्यान 5%चेर स्वातंत्र्य सैनिकाच्या 200 भुरग्यांक 2 वर्सां भितर नोकरी। हायकोर्टात अपिलाचो निकाल लागमेरेन सलमान खानाक जेल ना। हिट अँड रन केशीत सलमानाची 5 वर्सांची कादळेची ख्यास्त हायकोर्टान सध्या दवरली स्थगित। माकड रोगाचेर उपाय म्हण सरकारान मागयली 2000 KFD प्रतिबंधक वाशिना पाली। ह्या म्हयन्यात सावन वाशिनांची मोहीम चलतली 5 वर्सां। आता मेरेन 29 दुयेंती। पुलीस प्रशिक्षण स्कूलात भ्रष्टाचार जाल्लो ना, फकत नदर दवरपाक वरिष्ठ अधिकारी चुकले। डीआयजीचो रिपोर्ट। जनरेशन नेक्स्ट म्हणटा डीआयजी साल्वार करता दोशीक। पाणी लायटीच्या खात्यान गोयभर घाला बिलांचो गोंधळ। लोकांक लायटीची दोबरात बिलांचो कोत्राद जीईएल कडेन। वीज मंत्री आणि जीईएल कोफुसांव घालता बँकेच्या माथ्यार। खबरो विस्तारान। सरकारान मायनिंग लिजाचे रिन्यूअल आणि ट्रान्सफराक रजिस्ट्रेशन फी स्टॅम्प ड्युटीच्या 5% मेरेन देंवयल्या। पयली ही रजिस्ट्रेशन फी स्टॅम्प ड्युटी इतलीच आशिल्ली। शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो निर्णय जालो। सरकारान स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यां खातीर नोकरेची येवजण केल्या। फुडल्या 2 वर्सां भितर 200 भुरग्यांक सर्विसीत घेतले। Registration of instrument relating to grant, renewal and transfer of mining leases equivalent to 5% of stamp duty. पहिली ती 100% असली, 5% हाडली। पहिली 100 असली ती आणि तांकां ते जड वताले। ते कागदोपत्री असले, कोणेच करूंक नासले ते। आणि म्हाका दिसता ते नजर चुकीन जाल्ली अशें म्हाका दिसता। इट कॅनॉट बी 100%। एक फ्रीडम फायटरच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवप हाच्या संदर्भांतलो जो निर्णय फाटल्या सरकारचो आसलो, बॅलन्स आसात आणि त्यामुळे वी हॅव एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 years। त्यामुळे 2 वर्सांच्या जाग्यार 4 वर्सां असो थोडो बदल केला। 150 ते 200 आसात म्हज्या अंदाजान। वी आर अपॉइंटिंग 20 कोचीस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस। IITचे कंडिशन आसा की तांकां किमान 12-14 लाख स्क्वेअर मीटर जागा जर फायनलाइज झाली तरच ते ह्या जुलै पासून गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या प्रेमायसिसांत अंदूच्यान क्लासीस सुरू करतले। जागा जर फायनलाइज जावंक ना जाल्यार दे वूड नॉट आणि वी वूड नॉट ऑल्सो प्रेस, कारण अखेर इट इज द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द स्टुडंट्स हू आर एनरोल्ड। एज ऑफ नाव आमचे कडेन 3 जागा आमी दाखयल्ल्यो आसात। इफ वन ऑफ द 3 इज फायनलाइज्ड देन ओनली the question of commencing classes from forthcoming academic year arises। ताच्याय पलीकडे तुवें आनी एक 2 लाख आयडेंटिफाय केल्या आनी एका IIT पार्काक। मरिनाक जे दोनांक दिल्या आमी तांकां आमी म्हटलां इन प्रिंसिपल वी हॅव ग्रांटेड हावे सब्जेक्ट टू कंडिशन फ्रॉम NOC फ्रॉम क्लियरन्स फ्रॉम CRZ। Sir, have you managed to convince Alina Saldana ma'am on this? No. Why you are asking personally question? Convince मुझे. She did not come. Never. She, in fact, she came with newspaper one day and she said that she is being misquoted all over. What shall I do? I म्हटले, shut your mouth. Boss, that's all म्हटले. 2002 हिट अँड रन केशीत सलमान खानाक मुंबईच्या हायकोर्टान जामीन दिलो। मुंबईचे सत्र न्यायालयान सलमानाक 5 वर्सांची ख्यास्त फरमायल्ली। सलमानान ताका आव्हान दिल्ले। आव्हान याचिका निकालात काडमेरेन सलमानाक जामीन दिला। कोर्टान ताका परत नव्यान हमी भरपाक लायल्या। 13 वर्सां फाटीं सलमानान टायड जावन बांद्रा 5 जाणांचेर गाडी चडयल्ली। तातूंत एकलो सोपिल्लो, 4 जखमी जाल्ले। सलमानाच्या अपिलाचेर सुनावणी जुलयात जातली। 2002तले हिट अँड रन केशीत बॉलिवूड अभिनेतो सलमान खानाक मुंबईच्या हायकोर्टान शुक्रारा जामीन दिलो।
सत्र न्यायालयाच्या निकाला आड केल्ले आव्हान याचिकेचेर निर्णय जाय मेरेन ताका जामीन दिला। हे पयलीं हायकोर्टान सलमानाक 2 दिसांचो अंतरीम जामीन दिल्लो। सेशंस कोर्ट में सरेंडर करना है और उसके बाद उनकी जमानत की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली उनको करना ही है, आज ही करना है। उनको 5 साल की सजा सेशंस कोर्ट में हुई थी, इसके लिए अभी उनका अपील एडमिट किया गया है और उनको जमानत दी गई है 30,000 रुपीज की। और सुनवाई जो है वो जुलाई में अंतिम सुनवाई होगी और क्या सही क्या गलत उनके खिलाफ गुनाह जो है वो प्रूव हो चुका है। इसके लिए अगर जो अपील है उसका फाइनल हियरिंग होने तक उनको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मना किया गया है। इसके लिए अगर उनको जाना ही पड़ा तो उन्हें इस न्यायालय के सामने अर्जी करनी पड़ेगी और न्यायालय से परमिशन लेकर ही वो जा सकते हैं। 2002 सलमानान हे कर्म केल्लें। टायट जावन ताणें फुटपाथाचेर न्हिदिल्ल्यांचेर SUV चडयल्ली। हत्येक जबाबदार, सुवाती वयल्यान फुज्ज्यो, निश्काळजीपणा, पुलिसांक कळयलें ना असले आरोप सलमानाचेर आशिल्ले। सलमान खानच गाडी चलयतालो, ड्रायव्हर न्हय अशें म्हणत मुंबयच्या सत्र न्यायालयान ताका दोशी थारायल्लो। कोर्टान ताका 5 वर्सांची बंदखण आनी 25,000चो दंड फर्मायिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। माकड रोगाचेर उपाय म्हण गोंय सरकारान KFD प्रतिबंधक वाशिनां मागयल्यात। 70तल्या पाली ह्या म्हयन्यासावन वाशिनाची ही मोहीम सरकार हातात घेतलो। भलायकी खात्यान कर्नाटकांतल्यान 2,000 वाशिनां मागयल्यात। पाली आतां मेरेन माकड रोगाचे 29 दुयेंती मेळ्ळ्यात। माकड रोगाचेर प्रतिबंधक उपाय म्हण पाली आनी भोंवतणच्या गांवांतल्या लोकांक वाशिनां दिवपाची सुचोवणी नॅशनल सेंटर फॉर डिजीजाच्या टिमीन केल्ली। कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज म्हणल्यार माकड रोगाक आळाबंद हाडपाक भलायकी खातें 70तल्या पाली आनी सरभोंवतणच्या गांवांनी वाशिनां दिवपाची मोहीम हातांत घेतल्या। ते खातीर भलायकी खात्यान कर्नाटकांतल्यान 2,000 वाशिनां मागयल्यात। शिमोगाच्या व्हायरस डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरीक ऑर्डर दिल्या। फुडल्या सप्तका मेरेन वाशिनां गोंयांत येतली। पालींतल्या सुमार 1000भर लोकांक वाशिनां दिवपाचे आसात। वाशिनां दिवपाची मोहीम मे म्हयनो सोंपता म्हणल्यार सुरू जातली। ती फुडली 5 वर्सां चलतली। कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज पाली आनी भोंवतणच्या गांवांतल्यान ना करपा खातीर ही मोहीम सरकार हातांत घेतल्या। आतां मेरेन पाली आनी शेजारच्या गांवांतल्या 29 लोकांक कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज हो माकड रोग जाला। ह्या दुयेंसाक लागून 4 जाण सोंपल्यात म्हूण सरकारी आंकडो दाखयता। माकड रोगाक आळाबंद हाडपाक भलायकी, रानां आनी जनावरां सांबाळ खात्याचे अधिकारी काम करता। इतले मजगतीं गोंयांत स्वायन फ्लू दुयेंतींचो आंकडो 67चेर पावला। उपचार करून सगळ्यांक घरा धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। शेनवारा आनी आयतारा मांडवीचे दोनूय पूल बंद आसतले। सकाळी 6:30 ते 8:30 मेरेन पूल सगळ्या वाहनां खातीर बंद आसतले। पोन्नो आनी नवो पूल बंद दवरपाचो आदेश उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान दिला। पुलाचे इन्स्पेक्शन आनी डेक लेवल तपासपाक पूल बंद दवरतले। घेवया एक विराम।